आमचे जे मुख्यमंत्री आशिल्ले तांकां श्रद्धांजली दिवपाक हांगा जमल्यात। ताळगांवचे आमचे मंडळ आनी ताळगांव वासी सगळे व्हडा संख्येन हांगा उपस्थित आसात। मनोहर भाई हे आमचे एक मार्गदर्शक, तांच्या मार्गदर्शना खातीर आमी घडली आनी ते आमचे एक प्रेरणास्थान अशें आशिल्लें। म्हणजे आमी खंय अडखळ्ळी, आमकां कितें त्रास आसात जाल्यार मनोहर भाई आमकां एक आमचे आदार असो आमकां मनोहर भाई दिसताले। आज मनोहर भाई आमच्यात ना आनी तांची कमी ही आमकां सगळ्यांक जाणवता। मनोहर भाई बरें ना जालें, एक वर्स भर तांणी दुयेंत जालें, ते एक वर्स पर्यंत तांकां खूब त्रास जाले, पूण ह्या त्रासांची तांणी पर्वा अशी केली ना। आपले गोंयचें काम, आपल्यो फायली हे तांणी हाताळप चालूच दवरिल्लें, तें कोणेंच केन्ना चिंतलें ना। म्हणजे आमकां एक सदांच दिसतालें की मनोहर भाई आमकां सदांच आसतले, सदांच आमच्या बरोबर एक आनी 10-15 वर्सां तरी बाबा आमच्या बरोबर आसतले अशेंच दिसतालें। पूण देवाच्या मनान आसा तशें म्हणजे हांव म्हणपाक शकता की देवान सुद्दां आपल्याक जो बरो मनीस जाय तोच वेलो अशें। मनोहर भाईंच्या बद्दल सांगपाचें गेलें जाल्यार दीस सोंपतलो, पूण तांचे बद्दल सांगपाचें कमी जावचें ना। मनोहर भाईन जें जोडलें म्हणटा ते इतले लोक जे तांच्या अंतिम दर्शना खातीर हजारांनी लाखांनी लोक आयले, कोणेच कोणाक आफोवन आशिल्ले, सगळे मनोहर भाईंच्या प्रेमा खातीर आयले। त्यांची कीर्तीचे बद्दल हांव उलोवपी, हांव सामको धाकटो मनीस, पण एक पिक्चराची एक लायन म्हाका याद येता, जिंदगी बडी होनी चाहिए, लंबी नहीं, हें ताणें सार्थक केलें आनी तेजी कीर्ती आमी सगळेच जाणा। आमकां केन्ना 20 वर्सां सादारणपणे बरेचशे गोंयांत त्रास जाताले, ट्रॅफिक किंवा मार्केट, हे सगळ्या कामांत ताणें आमची मदत केल्या। Integrity, hard work, commitment, dedication. He was a symbol of a true guru, which probably माझ्या सारकिल्ले आणि माझ्या खूपशे सारकिल्ले, वेदर ते आमचे BJPचे कार्यकर्ता असो, नॉन पॉलिटिकल लोक असो, प्रॉब्ली एक एड्युकेटेड क्लास आसा ती पॉलिटिक्सान जोडपाचे एक मॅग्नेटीक असो भाई आशिल्लो।